नमस्कार. हे दुध्याकळे. आज आम्ही ह्या दुध्याकळ्याची फोडी करच पळूया. दुध्याकळे क्लीन कशे करच म्हण पळून घेऊया. पहिली हे सगळे कळे बरेकन धुवून घेवकात. दुध्याकळ्याक चारी वाटेन शिरेशी उरतात ते पहिले काण घेवका. ताजे नंतर ताजी नट्ट काण मधल्यान एक चीर घान घेवका. ह्या कळ्यात कीड उरची खूप चान्स उरता. ताज खातीर प्रत्येक कळो भितरल्यान चेक करून घेवका. कळ्याची वयर सकल सगळीकडे समा चेक करून घेवका. ह्या कळ्यात कीड असा. कीड आशिल्ले कळे यूज करचे ना ते काण उडोवचे. पुरे कळे शिंदून जाल की आता मी ते फोडी करचे लाग्या. पहिली ह्या कळ्यात मीठ घान बरेकन मिक्स करून घेवका. ह्या कळ्यात मीठ थोडे कमी लागता. मीठ लावून जाल की 2-3 मिनिट हे कळशी सोड्या. ताजेन तातूंत उदक सुटतले. कळी भाजच्याक मिडियम रवो नाजाल्यार बारीक रवो खंयचो यूज केलो जाता. इतले कळ्याक सुमार 1 चमचोभर रवो लागतलो. पण तो रवो एकदम घालचे ना, थोडो थोडो घालका मिक्स करते आनी घान घेवका. रवो लावून जाला आता भाजून घेऊया. तव्याचेरच बटाटे फोडी वांगणा फोडी भाजलेलीच हे बी फोडी भाजून घेवका. हे कळे तुपान भाजका. तूप नाक जाल्यार खोबरेल तेल नाजाल्यार खंयचे रिफाइंड ऑइल बी यूज केले जाता. एक 5 मिनिट जरा शिवयल्यान कवर करून शिजवूया. पाच मिनिटानंतर कळे परतून उरील वाटेन बी आणि 2-3 मिनिट भाजून घेऊया. गॅसाची फ्लेम लो उरका आणि 7-8 मिनिटात ही फोडी शिजतात. अशीच दोन्ही वाटेन चुरचुरीकन ही फोडी भाजून घेवका. दुध्या फोडी रेडी असत. तुम्ही बी ही फोडी ट्राय करा. आवडल्यार आमकां कमेंट करून सांगा. आमगेल व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि आमगे टीएम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.